फादर जोसेफ वाझान केल्ल्या चमत्काराक लागून वर्स 1938 आपूण मरपाचो वाटावलो असो दावो पिलारचो फादर कोजमे वाझ कोस्तान केला। 27 नोव्हेंबर 1938 ह्या दिसा जल्माक आयिल्लो कोजमे जगचो ना म्हणून दोतोरांनी सांगिल्ले। उपरांत ताच्या आवयन फादर जोसेफ वाझाकडे मागणे मागिल्ल्यान तो वाटावलो म्हण ताची आवय आनी बाकीची सांगतात। पोप फ्रांसिसान हो चमत्कार मानून घेवन फादर जोसेफ वाझाक संतपद दिला। 17व्या शेंकड्यान श्रीलंकेन चर्चीचे काम केल्लो गोंयकार पाद्री फादर जोसेफ वाझाक पोप फ्रांसिसान हालींच संत म्हूण जाहीर केला। पिलार सेमिनारीचे फादर कोजमे वाझ कोस्तान मरणांतल्यान वाटोवपाचो चमत्कार फादर वाझान केल्लो हो दावो मानून घेवन पोप साहेबान फादर जोसेफ वाझाक संत पद दिला। My mother sister spread the news everywhere that both were going to die, and in the evening and people rushed to the hospital. About 50 people gathered there, and they all prayed to Father Joseph Vaz to save the mother and the child. Next morning there was no Hummer race. Suddenly the Hummer race stopped, and my mother regained the consciousness, and the doctors were surprised. I was 2.5 pounds in weight, 1 kilo 100 grams, and the doctor said whether this child will survive or not, I cannot tell you, but there is a great miracle. Father Joseph has saved you. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। धड्यार सावड्ड्या वेलो रस्तो येरादारीक सामको घातक जाला म्हण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्या उपरांत पीडब्ल्यूडीचे टिमीन वचून रस्त्याचे इन्स्पेक्शन केले। ह्या रस्त्या खातीर राखणे वणत जाता तितले बेगीन बांदून दिता म्हण ते लोकांक उतर दिवन गेल्यात। पावसात पालसण कोसळून देवळाची एक वणत मोडिल्ली, ताचेय पीडब्ल्यूडीन इन्स्पेक्शन केला। न्हंयच्या उंच धडेर आशिल्लो हो धड्यार सावड्ड्या वेलो रस्तो येरादारीक साप्प घातक जाला म्हूण प्रुडंटान 2 दिसां फाटीं रिपोर्ट केल्लो। ह्या रिपोर्टा उपरांत रोखडेच पीडब्ल्यूडीचे जेई, एई आनी बाकीच्या अधिकाऱ्यांची टीम वचून तांणी रस्त्याची दशा पळयली। रस्तो कोसळचो न्हय म्हूण देगेक राखणे वणट बांदपाचो प्लान तांणी लोकांक उलोवन दाखयला। ती धड कोसळत ताका लागून आमी काल एक स्टेटमेंट केल्लो, आनी त्या स्टेटमेंटा लागून आयज जेई, एई ही सगळी येवन आज इन्स्पेक्शन केलें। आमी मागणी करीत आलेले की रिटेनिंग वॉल्स म्हणून जेन्ना आयज काल मिडियान जेन्ना तुमी प्रुडंटाचे जेन्ना बाकीचे इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे जेन्ना बातमी येयली की लँड जावपाची शक्यता तेन्ना खडाखड जागे जावन आमच्या पीडब्ल्यूडीचे आयज ऑफिशियल येवन आयज पाहणी केल्ली कडेन आसा आनी निश्चितपणान मुखाल्ले आमी तेचे फॉलोअप करीत निश्चितपणान ही रिटेनिंग वॉल बांदतले अशी आशा आसा। पावसान पालसण कोसळून धड्यावेल्या देवळाची एक वणट मोडिल्ली, ताचे पीडब्ल्यूडीचे हे टीमीन इन्स्पेक्शन केला। देवळाची भिंत कोसळून माती सगळी देवळान येयली, तेजी बीन आयज इंजिनियरान पाहणी केल्ली कडेन आसा आनी तेणी सांगलां की लोकांक जाता तितले बेगीन ती आमी रिटेनिंग वॉल बांदून दितले म्हणून। धड्यावेलो रस्तो जाग्यार घालता म्हूण पीडब्ल्यूडीच्या टीमीन थंयच्या लोकांक सांगला, मात कॅमेऱ्याचेर एकलोय अधिकारी उलोवंक तयार ना। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। कोलवाच्या बिनानी कंपनीन 25 कामगारांक कामावेल्यान काडून उडयल्यात। थियेचो आमदार किरण कांदोळकारान कंपनीचेर तिडक उक्तायली। गोंयकारांक काम दिनात त्या उद्देगांची हांगा गरज ना, काडून उडयल्ल्या कामगारांक परत घेवचे म्हण किरण कांदोळकार मागता। काडचे पयलीं खंय तांकां कंपनीन कारणां दाखय नोटीस सुद्दां दिल्ली ना। कंपनीक लुकसाण जालें म्हूण कोलवाळच्या बिनानी कंपनीन 25 कामगारांक काडून उडयल्यात। फाटली कितलीशींच वर्सां चालू आशिल्ल्या ह्या कंपनीक फाटल्या वर्सा लुकसाण जाला अशें उद्देगाच्या वेवस्थापनाचें म्हणणें। कंपनीच्या 4 अधिकाऱ्यांनी आपणालो जबरदस्तीन राजिनामो घेतलो अशी कागाळ एका अधिकाऱ्यान बिरेस्तारा म्हापशे पुलिशेन केली। थळावो आमदार किरण कांदोळकारान ह्या प्रकाराची गंभीर दखल घेतल्या। गोंयच्या खास करून गोंयच्या कामदारांचेर तेंच्यांनी अन्याय केल्लो आहा, तांकां अचकीत काडलेले आहा। एक रिजन दिनासतना कामदारांक काडटलो जाल्यार एटलिस्ट 1-2 म्हयन्याची नोटीस दिवपाक जाय आसता वो तांकां कळोवपाक जाय आसता। पूण ह्या लोकांनी त्या दिसा इलिगली बाउन्सर हाडल्या आनी अशे जे बिनानीचे जे कामदार काडलेले आहा तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे बाउन्सर हाडल्या आनी जबरदस्ती तांचे कडसून सिग्नेचर करून घेतले अशे कामदारचे काडलेले आहा हांचे म्हणणें आहा। अशें पळोवंक दिसता की ते नॉन गोवनांक प्रोत्साहन दिता आनी आमच्या लोकांचेर अन्याय करता। हो जो अन्याय आहा हो बिनानीच्या मॅनेजमेंटान बेगींतल्या बेगीन थांबोवचो, नाजाल्यार आमकां खंय तरी कडक भुमिका घेवची पडटली। कारण जो एक नॉयज पॉल्युशन जाता बिनानीचो हाचे बद्दल जायत्यो कंप्लेनी जाल्ल्यो आहा, पण आमीच खंय तरी नजर आड करताले कित्याक लोक थंय कामाक वयतात। नॉयज पॉल्युशन जाता, रातच्या टायमार इतलो तेंचो सावंड पॉल्युशन जाता, पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन कंप्लेंट पावल्ली आहा। थळाव्या लोकांक कामावेल्यान काडून उडयले जाल्यार बिनानी कंपनी चलोवंक दिवचे ना अशी शिटकावणी कोलवाळचो आदलो पंच श्रीराम चोडणकारान दिली।
आमचो गांव जेन्ना एक जातालो तेन्ना म्हाका दिसना ही बिनानी परत उबी रावतली कशी, कित्याक बिनानी चालू केल्ली आमी धर्तेर की खंय तरी कामगारांक आमचें काम मेळचें, भुरगे आमचे सॅटिस्फायड जावचे. पूण आयज जी कितें चल्लां थंय तें बरोबर न्हू. तेन्ना हेज्या फुडें जर कितें तेंच्यांनी अशीच एक्शन घेतली जाल्यार आमकांय तेंच्या विरुद्ध कितें तरी एक्शन घेवची पडटली. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते. दवल्ले चोरी करता म्हण एकल्याक धरलो. एका घरा भायल्यान आशिल्ले लोखणाचें सामान चोरून ताणें स्क्रॅप यार्डाक विकलें. ताचे कर्म सीसीटीव्हीचेर रेकॉर्ड जालें. दवल्ले वाठारांत असले प्रकार हालीं खूब वाडल्यात. एक दीस स्कूटरचें सामानच नाच जाल्लें. आतां खरें कायली ना जाल्यो. भायले असले लोकांचो गांवच्या लोकांक उपद्रव जावंक लागला. ताचेर उपाय काडचो म्हण दवल्लेचे लोक मागतात. घेवया एक विराम.